पर्येचो आदलो आमदार प्रतापसिंग राणेक शासना खातीर कॅबिनेट दर्जो दिवपाचो सरकाराचो निर्णय उच्च न्यायालयात आसा. तरी लेगीत मंत्रिमंडळान ह्या निर्णयाक आयज मान्यताय दिल्या. कॅबिनेट मंत्र्याक जितले कर्मचारी लागतात तितलेच कर्मचारी राणेचे सेवेत दिवपाक कॅबिनेटान मान्यताय दिल्या. मंत्री विश्वजीत राणेची घरकान्न दिव्या राणेक पर्ये मतदारसंघात वेंचणुकेक उबी रावपा खातीर वाट मेकळी करून दिवपा खातीर पर्येचो आदलो आमदार प्रतापसिंग राणेक आजीवन कॅबिनेट दर्जो दिवपाचो निर्णय भाजप सरकारान घेतिल्लो. पूण आदवोगाद आयरिश रॉड्रिक्सान हो निर्णय असंविधानीक म्हणत त्या निर्णयाक काल उच्च न्यायालयांत आव्हान दिलें. न्यायालयान ती याचिका मान्य करून घेतल्या. कॅबिनेट मंत्र्याक ज्यो सुविधा आनी सवलती मेळटात त्यो सगळ्यो प्रतापसिंग राणेक मेळटल्यो. ताका आमदार म्हूण 50 वर्सां पुराय जाल्ल्यान हो निर्णय घेतला. मुख्यमंत्र्यान सांगलां. Sanction of the personal staff strength of the 18 for the cabinet minister. आमी cabinet status for the ex MLA Pratap Singh Rane हाका दिला. It is a court basis. त्या खातीर approval. फाटल्या कॅबिनेटान जो डिसिजन घेतलो पयली ताका स्टाफ अलॉटमेंट कितले करपाक जाय पयली ताचे कॅबिनेट एप्रुवल घेवचे पडटा. आमी पयली नोटिफिकेशन काडले तांकां कॅबिनेट स्टेटस दिवचो इन द मंथ ऑफ जानेवारी. बट तांकां कॅबिनेट एप्रुवल घेवचे पडटा. ते आमी पोस्ट फॅक्टो कॅबिनेट एप्रुवल घेतले की तांकां स्टाफ जो आसा हो सँक्शन करचो. बाकीचो प्रोसेस तेजो आतां तो फॉर टेकिंग ऑफ इन टू द फायनान्स पर्सनल ताका स्टाफ इट इज अ न्यू कॅबिनेट स्टेटस सो दॅट ताका स्टाफ एप्रुवल दिवचे पडटा फ्रॉम द फायनान्स डिपार्टमेंट फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट हो स्टाफ सँक्शन करून घेवचो पडटा. सो दॅट वी हॅव टेकन द approval in the cabinet and now that process will go on. We are giving the staff for the Mr. Pratap Singh Rane. According to the cabinet minister, Mehta Tikko staff. We have given the cabinet status. He had served the state for the 50 years. आता पळोवया कॅबिनेट बसकेंत घेतिल्ले कांय महत्वाचे मुद्दे. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख.